आयतारा चिमला पंचायत वाठारात ग्रामसभा झाली, पण ही बसका खाजगी मालमत्तेचेर जाल्ल्यान वाद निर्माण जालो। जमनीचो धनी सरळ बसकेच्या सुवातेर येवन सरपंच आणि अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली। परवानगी नासतना खाजगी जमीन वापरप चुकीचे असे सांगून ताणे आपली तिडक उक्तायली। तसेच ग्रामसभेत पोलिसांची व्हडली हाजिरीचेर चिम्मलकारांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले। आतंकवादी न्हय जाल्यार इतली व्हडली पोलिसांची हजेरी कित्याक आसा असे तांकां विचारले। मजगती प्रलंबित आशिल्ल्या ग्रामसभा संबंधी स्पष्टीकरणाची मागणी करून सेगीत कळाव जाल्ल्यान नाराजगी उक्तायली। युनिटी मॉल प्रकल्पाचेरय वाद वाढलो। सरपंचाच्या या दाव्याक विरोध करून काय नागरिकांनी प्रशासनाक भौसाक चुकीची वाट दाखयता असो आरोप केलो। या सगळ्या घडामोडीक लागून काय कळावासान ग्रामसभेत तणावभरीत वातावरण निर्माण झाले। चिंबल पंचायतीच्या ग्रामसभेत 2024 ते 25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचेर खर चर्चा झाली। अर्थसंकल्पात केल्ली आर्थिक तरतूद प्रत्यक्षात खर्च जायना असो मुद्दो मांडून गावच्या लोकांनी सचिव हनुमंत बोरकाराक घेराव घालो। हे बजेट नेमके कोणे तयार केले हाजीर आशिल्ल्या लोकांचो थेट प्रश्न आशिल्लो। नियोजित निधीचो सारको वापर जायना असो आरोप करून गांवकरांनी प्रशासनाच्या काम करपाच्या पद्धतीचेर नाराजगी उक्तायली। या प्रश्नाक लागून काय कळावासान ग्रामसभेत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। चिंबल पंचायत वाठारातल्या घरा बांधपाच्या प्रकल्पातल्यान सांडपाणी उदकाक उदक भरपाचो गंभीर प्रश्न ग्रामसभेत आयलो। पंचायत हे समस्येकडेन कित्याक दुर्लक्ष करता असो प्रश्न गांवकऱ्यांनी विचारला। खासा करून इंदिरानगर वाठारात सांडपाणी सरळ शेतांनी आणि निचाऱ्यांनी व्हांवता आणि ताका लागून पर्यावरण आणि भलायकेचे त्रास निर्माण जाल्यात। हे फाटभुंयेर संबंधित सगळ्या खात्यांनी संयुक्त तपासणी करून बेगोबेग उपाय करचे अशी मागणी एका बायल गांवकरान केल्या। या समस्याक प्रशासनान अजून ठोस जाप मेळूक नाशिल्ल्यान थळाव्यामध्ये हुसक्याचे वातावरण निर्माण झाला। युनिटी मॉलाच्या बाबतीत तुम्ही आमच्या इथून फाटील गावच्या लोकांच्या फाटील सुरो कसो जातला हे गोविंद शिरोडकराक तू सांगू नका। अरे तुवें सांगले सरपंच आणि बॉडीत आम्ही रिजेक्ट केला फायली जेन्ना फायल युनिटी मॉलाची जी फायल येयली ती हांव सांगता फायल कशी काडली म्हाका तो तें सांगता जेन्ना मॉलाचे कन्स्ट्रक्शन लायसन येयले तेन्ना आम्ही पंचायत बॉडीन रिजेक्ट केला पयली पीआय धरून म्हणजे सगळ्यांक हांगासरलो आमचो हेचो आसा तो हायस्ट ऑफिसर जो आसा पुलिसेचो तो हांगासर येवन कंट्रोल करता सगळें निषेध करपा सारकें ना काय ना हा कसले आमी हे करता दादागिरी करता हांगासर सरपंचाक हेची मातशी दवर की दुसरे दाम आम्ही तुका कांयच करपाक ना पूण असो पुलीस फोर्स जो आसा काय न्हू अशें हें करून तूं आमकां दहशतवादी हांगासर आसा हें तूं हे करपाचो प्रयत्न करता आपूण तितको सारको न्हू। तुका ह्या जाग्याची खबर आसपाक जाय। हो जागो आग्नेलो फेर्नांडीस आणि अल्फ्रेडो फेर्नांडीस नाल्यार 1 and 14 पळय तुज्यान हिंगा ग्राम सभा घेवंक जायना हो कसली सभा कितें आहा तें घेवंक जायना। यू शुड हॅव आस्क्ड परमिशन विथ मी। My father always supported Panchayat and I will always support Panchayat. But he meeting तुझ्या निंगा घेऊन जाना फाल्यां तू काडटलो अख्खे गव्हर्नमेंटाक काडटलो हिंगा। वो बजेट कोणे केला पांडुरंगान बीन करूंक ना मरे बजेट एस्टिमेट 2024-25 बरोबर आणि एक्चुअल ऑफ 2020-21 याचो अर्थ कितें म्हणल्यार जो बजेट म्हणल्यार एस्टिमेट करेक्ट ना इतले आम्ही अमाउंट खर्च करतले बरोबर मरे। Disaster in Indiranagar all sewages are left in rainwater drainage and the fields are creating a nuisance to the people surrounding in the areas. The sewage is already reached the fields. Strict action and a joint inspection is required. Polluting the river Mandovi is very dangerous to our people as the basic food of our villagers are fish curry and rice. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।